हांव भुजोळचो एक काँग्रेसचो कार्यकर्ता. आमी इतके वर्सां काँग्रेसीक काम केलें, आमचे आज्यानी केलें, आमी केलां आनी करतलेय फुडेंय. आज मेन म्हटल्यार व्हिडिओ काडपाचो रिजन हेका लागून आहा की काँग्रेसचे कितके आमचे कार्यकर्ता, इतके बरे बरे लिडर्स आसा तांकां काडून सायडीक दवरलेले आसा. पूण आमकां एक दुख्ख जाता, जे एक्टीव मेंबर्स आहा, एक्टीव कार्यकर्ता तांकां काडून सायडीक दवरता. आनी रिजन कांय ना. सडनली आतां कितें आसता, एक फोन येता सांजचो आमकां, बाबा आमकां चेंज केला म्हणून, आनी दुसरे दीस सोमते प्रेस क्लराचे कोणाचो फोटो येता, नवीन तो प्रेसिडेंट येता कोण तरी. आनी असलो प्रेसिडेंट हाडटा की तेणी केन्ना काँग्रेसीक काम करूं ना, केन्ना तेणी वावरूंक ना खंयचे हेतून, आनी केन्ना दिसूंकच ना तो पिक्चरान, सडनली हाडून ताका घालता. आनी थोडे कडेन अशें आसता, एक ब्लॉक कमिटी आसता, एक ब्लॉक कमिटी आसता, ते कमिटीक बी कॉन्फिडन्सान घेनासतना सडनली काडटा प्रेसिडेंटूच चेंज. एक कमिटी आसा मध्ये एक घर सारकें एक ग्रुप आसता, ते ग्रुपातले एक्चुअली मिटींग जावंक जाय, कोणाक तरी घेता आनी कोणाक ना. ग्रुपाक एक करता न्हू, बाबा हो नाल्यार तो बेस्ट आहा, एवरी सगळ्यांक रायट आहा कोणाक ना कोणाक फुडें चलपाचें एक हावजान. आतां कशें चल्लां की भायलो मनीस भितर येता आनी सडनली ताका पोस्ट गावता, प्रेसिडेंट दिता. आनी तुकारी गजाल, बाकीले कार्यकर्ता बेजारता. आमी म्हणटा इतके वर्सां आमी वावरला, एक पोस्ट ना काय ना. आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते सगळ्यांक काडून सायडीक दवरला, बरे बरे पोस्टाक दिता, थोडे दिसा काम करिना म्हणून एकटे दिसन. आतां ते एक्टीव आसतना तांकां काडून भायर धरता. खबर ना आतां आमी मातशे बीजेपीचे कितें सांगल्यार सोमते आमकां एक्शन घेता, मातशे बीजेपीचे कितें उलयलें सोमते आमचेर एक्शन घेवन आमकां सायडीक धरता. आतां खबर ना, आतां आमचे थोडे लिडर आहा, काँग्रेसचे थोडे लिडर आहा, तेचे कडेन मातशे पावर आहा. आतां आमी हें चिंतता की तांकां ते काँग्रेस भितून गोंयांत काँग्रेस सोंपोवपाची आसा, ती खबर ना आतां कशें कितें तें. आतां आमचो एक लिडर आसलो जना भंडारी म्हणून, तेणी आपले काँग्रेसीक लागून आयुश्य सोंपयलें. आतां आमकां जवळ आमी इतके मिडल एजीन आहा, आनी तेन्नाच आमी ल्हानपणांतल्यान ताका पळयता, तूं इतके वर्सां काँग्रेसीक वावरतालो, खूब वावरला हेजे पयलीं. आतां तांकांय काडून सायडीक धरला. आतां थोडे आसा, खूब जाणांचे आमी नांव घेना, म्हटल्यार आमच्या खुबशे लिडराक आतां हें केलां, बरे एक्टिव्हिस्ट लिडर, एक्टिव्हिस्ट आमचे कितके लिडर आहा पळय, सगळे आमचे काडून सायडीक दवरलेले आहा. आनी मेन आमचो व्हिडिओ काडपाचो मेन रिजन कितें आहा, आतां हेंकां हांव सांगूंक सोदता, बाबा तुमी आमकां कितकेय काडा, आमकां काँग्रेसीन काडून व्हरा, कितें आमचे काँग्रेस आहा पळय, आमचे रक्तान आसा. हेजे पयलीं बी आमी काम केलां, आतांय काम करतले काँग्रेसीक लागूनच. आनी काँग्रेसीन सगळे जगान इंडियेन आमचे कितें दिलां काँग्रेसीन न्हू, तें सगळ्यांक खबर आहा. काँग्रेसीन आमकां केन्ना हें करूंक ना. पण फुडें फाटी जाता खंयच्यान तें बारीक खंय अशें जायना, कोणाच्या घरान अशें मातशें हें जाल्यार जाता, तें फुडें फाटी खंयचे जाता, तें समजून घेना आमचे लिडर. फक्त आमचे थोडे लिडर आहा. आमी एक लास्ट टायम एक लेटर केल्लो आमचे सिनियर लिडराक बी, त्या भाशेचे आमचे अन्याय चलता म्हणून आमचे कोण एक्शन घेना. आनी सेकंड म्हणल्यार कितें जाता, हे आमचे आतां एक अभियान चलाव, भारत संविधान बचाव एक अभियान चलवलं आसा सगळे कडेन. आतां तें चल्लां, ते संविधान वाचूंक जाय, संविधान खतरे आसात. आनी दुसरे मेन जाल्यार आपले जे लिडर हे आसा, ते म्हणटा कार्यकर्ता, ते कार्यकर्त्यांक पयलीं सांबाळूंक जाय न्हू, कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. आमचे हांगा संविधान वाचूंक वयता, फाटल्यान पळयल्यार कार्यकर्ताच ना आमचे. कार्यकर्त्यांक सोडून दिले सगळ्यांक, एक ते कार्यकर्ता भायर उडयता. आतां खबर ना कशें कितें तें, एवरी टायम सेम अशें चल्लां. खबर ना आतां आमचे कार्यकर्ता, आज आमी एक कार्यकर्ता दवरपाक कितके मेहनत लागता तेजे फाटल्यान, 10 फावटी तेजे घरा वचपाक, तेका सांगचे बाबा अशें जॉयन जा म्हणून, ते बाबा येता आनी हांगा काडून ते सिनियर लिडराकूच काडून भायर मारता. आतां म्हाजे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव इतकें सांगता, बाबा तुमी कितें करता न्हू, तुमी करा, सोंपोवपाचें कितें चिंतता. आमी काँग्रेस सोंपोवंक दिवचे ना. आमी कशें सोंपोवंक चिंतता आनी तुमी कितेंय करता न्हू, तर आमी फाटीं झोपून आमी रावतले फुडें. काँग्रेस आमी सपोर्ट करतले, हेजे फुडेंय करतले, आतांय करतले. तो एक लिडर्स एक गुजारिश आहे, एक रिक्वेस्ट आहे, एक विनंती आसा तुमचे कडेन की प्लीज मातशें आमचे लिडराचे आमचे ते कार्यकर्त्याचे कितें मिसमॅनेज जाला तांकां मातशें लागीं हाडा, ताका मातशें लागीं करा. कितें आहा तें मिसमॅनेज जाला तें प्लीज सॉर्ट आउट करा. तेजे उपरांत आमी कितें आहा संविधान बचाव न्हू, आमी वांगडा आसा. आमी हेजे फुडें आतां हेजे पयलीं सांगलां हांवें
की आम्ही काँग्रेसच्या वांगडा आसा, फुडेंही आसतले. आम्ही केन्ना पलटी मारचे ना. कितें कोणी कितेंय करू, कोणी कितेंय सांगो, आम्ही काँग्रेस सोडचे ना.